शेनवारा म्हापशा हांगसर लायन्स क्लब ऑफ हलदोणेच्या रेबीज फ्री गोवा हांच्या जोड पालवान रेबीजा विशीं जागृताय हाडपाक रॅली काडिल्ली। ह्या वेळार उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा आनी हलदोणेचे आमदार ग्लेन टिकलो हाजीर आशिल्ले। आरडेक्स कोगती म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। एंटी रेबीज दिवस 20 सप्टेंबर त्या निमतान कार्यक्रम घडयल्लो आहा की गोंयांतसून रेबीज हा पळय ते नश्ट करपाक काबार करपाक ताका लागून अवेरनेस कुत्रे वांगडा आमी कशे संबंध दवरपाक जाय पळय ते कुत्र्यांक कशे पोसपाक जाय ते सगळे हांगासर हे प्ले कार्ड्साचेर दाखयल्ले आहा। आमी भुरग्यां कडसून ही मॅसेज धाडटा की आमी रेबीज कंट्रोल करूं शकता म्हणून अशें बरो कार्यक्रम घडलेलो आहा आनी म्हाका दिसता ते आमचे जे भविश्याचे गोश्टी जावपाक जाय ते भुरग्यां कडसूनच जावपाक जाय। सगळीं भुरगीं 5 कॉलेजी भुरगीं ऑलमोस्ट 1000 स्टुडंट्स एंड ऑड ते हांगा जमलेले आसा कित्याक तांकां अवेरनेस करपाक बिकॉज आमी एक हें घेतलेलें आसा आमचो सरकाराचो सपोर्ट आसा आमकां ताका एड दिता दे सपोर्टिंग देम इन फायनान्शियली अ पार्ट ऑफ दॅट आनी 2018 आमी हे फ्री रेबीज म्हूण आमी गोंयभर करूंक सोदतात। सो इट्स very important that all our students made awareness and it will also help the population control of the unregulated and uncontrolled population of breeding of dogs and also the humanity will help because this once rabies is treated it's going to be very good for all the community as large as also for the dogs for the welfare of the dogs। भारतीय जवानांनी उरी जाल्ल्या हल्ल्याक पाकिस्तानाक परत जी खर जाप दिल्या त्याची तोखणाय करपाक भाजपा मंडळान वास्को आमदार कार्लोस आल्मेदा हांच्या फुडारपणा खाला रॅली काडिल्ली। आरडेक्स कोगती वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा।